एस्तेराच्या पुस्तकांतले वाचप। एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो। तिने सर्वेस्परा लागीं इस्रायेलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमोक कर, कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोक करतलो दुसरो कोणूच ना। हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा। सर्वेस्परा तुवें इस्रायल परजेक सर्व लोकां मदलीं विंचली आनी आमच्या बापायंक तांच्या सर्व पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें विंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसवण्यो फाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणांत थावन म्हाका शिकयलें। सर्वेस्परा आमचो उगडास दवर, देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडाप कर आनी म्हाका धैर्य दी। आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवय एका मनाचे जावन आसलेल्या सक्तांचो नास जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर। तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमोक कर, कित्याक हांव एकसुरी, सर्वेस्परा तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना। देवाचे उतार हे सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें। निजाकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतेल्याक उक्तें जाता। तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतेल्याक जीवदाळ दीत? तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत? देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा। होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो। देवाचे उतार हे।